आज एक महाभयंकर अशें चित्र ह्या गोंया भितर निर्माण जाल्लेलें आसा. दलाली. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीन म्हणलेलें आसा की दलाली आपण खत्म करतलो, मंडी काबार करतलो. जाल्यार हे खंयचे दलाल? ही मंडी खंयची? गोंयचो ऊस पळय जो कोण व्हरता कर्नाटकाक तो दलाल. तो कोण दलाल? ताका कोणे पावर दिलो दलाली करपाक गोंया भितर? अशे खुबशे प्रश्न ह्या विशयाचे निगडीत आसात. आतां हितून भितर मेजर पॉयंट्स आसा की आमी हो इशू हायलायट करतरीत थोड्या शेतकऱ्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या फेवर समर्थनान ताका हें दिली, पाठिंबा दिलो. त्या पाठिंबाचेर हांव सांगपाक सोदता 3 पॉयंट घाळ केले गेले तितून भितर. त्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगले गेले ना पयलो पॉयंट की ऊस खंय वेट करतात गोंयांत. उसा फाडां कांय वेट करपाक मेळना. जो शेतकऱ्यालो ऊस आसा, जे शेतकऱ्याले जमीन आसा थंगा वेट करपाक मेळना. गोंया भितर मोठो उसाची जर प्रोडक्शन आसा ती टनेज फक्त संजीवनी साखर कारखान्यान वेट ब्रिज आसा कॉम्प्युटरायज वेट ब्रिज आसात. त्या वेट ब्रिजाचेर हेणी वेट केले गेले ना. आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो सांगता की आपण सगळ्या शेतकऱ्यांक प्रोटेक्शन दिता, सहाय करता, जे जे पयशांचे सगळें दिता. पूण जो ऊस गोंयच्यान मारून कर्नाटका धाडटा आतां खंयच्या फॅक्टरी व्हरों तो संजीवनी साखर कारखान्याक वेट करनासतना डायरेक्ट थंग कसो गेलो. नंबर 1 पॉयंट. नंबर 2, जो मनीस फॅसिलेशन कमिटीचो जो मेंबर आसा आयतीन मास्कारेन्हस म्हणून, तो आयतीन मास्कारेन्हस सांगता की आपण कॉन्ट्रॅक्टर न्हू म्हणटा तो. जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर कोण? तो गोंयचो ऊस कर्नाटका व्हरपाक संजीवनी साखर कारखान्याक कॉन्ट्रॅक्ट कोणा दिला? नांव सांगचें तेणें. नंबर 3 पॉयंट. तो म्हणटा की 30 कोटीचे अर्थसहाय पुरवठा केला गव्हर्मेंटान. जर ह्या 2-3 वर्सां जर गव्हर्मेंटान जर 30 कोटीचे जर अर्थसहाय जर शेतकऱ्यांक दिलें गेलां जाल्यार 3 कोटी भितर तो कारखानो उबो जाता आशिल्लो. आमी सरकारा कडेन 3 कोटी मागले आनी 3 कोटी भितर पुराय कारखानो रिनोवेट रिपेरिंग जावन तो क्रशिंगाक वयतालो. 3 कोटी. जाल्यार सरकारा कडेन जो 30 कोटी दिवपा सारको अर्थसहाय आसा जाल्यार 3 कोटी कित्याक दिले गेले नात? आनी जेन्ना आमी डिमांड करताले तेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें की आमी पयशे इन्वेस्ट करतात, कारखानो रिपेर करतात, सगळें करतात, नवो प्लांट बसयतात, जाय जाल्यार इथोलीन प्लांट बसयतात, शेतकऱ्यांनी ऊस कल्टिवेट करचो आनी फक्त प्रिकॉशन म्हणून फक्त तुमगेलो ऊस फाडां उरतलो, पाड जातलो आनी तेजे कांयच उपयोग जावचो ना तेन्ना तो कर्नाटका व्हरपाचो. इतलेंच आमकां सांगलें. हांगा हेणी अशी पद्दतीन मंडी तयार केली की शेतकऱ्यांक लुबाडपाची. जसो कर्नाटका टमाट किल्ललें टनांनी दलाल वयता 1 रुपयान किलो घेता आनी तोच दलाल 50 रुपयांनी मंडी दिता. तशें करपा सोदलें हेणी गोंयांक ऊस. आतां हो जो आयतीन मास्कारेन्हस म्हणून आसा तेणें संजीवनी साखर कारखान्याची जनरल बॉडी घेवन दाखोवची. समस्त शेअर होल्डरांक, समस्त ऊस उत्पादकांक संजीवनी साखर कारखाने आपोवचे तेणें. आनी तेगेलो कितें पळय जो पॉयंट्स आसाय तेणें कितें पळय केलें आसा तेणें क्लियर करचें. जनरल बॉडी मिटिंगेक ठराव पास करचो, मिनिट्स बरोवचे. फकत ऊस जायो आनी ऊसाचेर जी मिळकत मेळटा ती समाधानपूरक आसा अशी पारंपारीक ऊस उत्पादकाक खबर आसा. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तुमी हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसोवची. जो कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण आसा तेगेले डिटेल तेणें काडचें. तेणें कितलो ऊस पावयला, कसो पावयला, खंयच्यान पावयला, कश्यो गाडयो वयताल्यो, खंय वयताल्यो. मोदी ते ऊस काडून दुसरे गाडयांत भरून दुसरे कडेन धाडटाले तें सगळें हें करचें आनी सामकें तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन चवकशी करून हें फुडें हें करचें अशें म्हागेली मागणी. साखर कारखान्यान जर कोणाक जर ऑथरायज्ड जर कोणी कॉन्ट्रॅक्टर तयार केलो आनी तेणें ऊस शेतकऱ्यांक घेवन शेतकऱ्यांक ऊस स्पेसिफाय करून इन्स्पेक्शन करून तेगेली मूलभूत रेट ठरोवन ते भागाचे रेट ठरोवन तो ऊस जर सारको कायदेशीर जर कर्नाटका पावयला जाल्यार
ते कॉन्ट्रॅक्टरान पयशे शेतकऱ्याक घराडेन व्हरपा यो म्हणप न्हू, तेणे संजीवनी साखर कारखान्याच्या एकाउंटार वचोन पयशे दिवपाक ताका एकाउंटार यो संजीवनी साखर कारखान्याच्या अकाउंटंट सेक्शनार वच हो तुगे चॅक घे थंग डेपॉझिट कर थंग गोवा स्टेट अकाउंट गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेची थंगा शाखा आसा ब्रँच आसा तितून तो वाटय तुगे पयशे तूं व्हर. जो कॉन्ट्रॅक्टर घराडेन पयशे व्हरपा यो म्हणटा तो 1 रुपया आसूं करोडाचेर उलयन 1 रुपया बसून जर तो कॉन्ट्रॅक्टर जर आपल्या घराडेन येवन पयशे व्हर म्हणटा जाल्यार हितून कितें तरी भानगड आसा आनी तितून हांणी कितलेशे लोक आसाय ते विजिलन्स इन्क्वायरी बसयतरेच कळटले कोण 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 आहाय ते. 2 वर्सां फाटीं आमगेलो केपें तालुक्याचो तरुण भारताचो वार्ताहर प्रेमानंद भेंडे म्हणून तोय ऊस उत्पादकच अशें 7-8 शेतकऱ्यांनी ताका संजीवनी साखर कारखान्याक विचारलें हो आयतीन मास्करानच म्हणटाय ताका. त्या आयतीन मास्करानाक एक थापट मारलें गेलें तेजें थापट मारलें अक्षरस त्या संजीवनी साखर कारखान्याक आनी तेन्ना बाबू कवळेकर डेप्युटी CM आनी तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर. मग इतलो पावर हांकां कोणी दिला कोणी दिले हांकां. तो सांगता हे घे तुगे पयशे 3000 रुपया 4000 घे. एका दलाली म्हणनाय हांव भारतीय जनता पार्टी सरकाराने मागता तुमी दलाली काबार करता म्हणटाले जाल्यार हांगा गोंयांत दलाली कशी तयार जाली मंडी कशी तयार जाली संजीवनी साखर कारखाना मंडी ही मंडी न्हू तो आमगेलो कारखानो. हार्वेस्टिंग गँग्स पे आसा ती गँगस्टर्सां कर्नाटक आनी महाराष्ट्र आनी इतर सरावंडींग एरियासान हाडटाले. आतां हर्षद प्रभू देसाय सारको मनीस तेगेले कॉन्टॅक्ट आसताले वेगवेगळ्या भागांनी तो तोळी हाडटालो तो आपल्या ऊस मारतालो आनी इतर शेतकऱ्यांक पुरवतालो. आतां रेट फिक्स करपाचें काम कोण मुकादम आनी शेतकरी तितून हाडलो तो मनीस पडनालो. तूं शेतकऱ्या फाडां वच तेगे ऊस पळय चॅक कर तेगे कशें आसा निवळ आसा कितें आसा तें बरें रेट ठरय बरोबर. आतां वेगवेगळ्या सेक्शना भितर वेगवेगळी रेट आसताली वेगवेगळी रेट. आतां ह्या सेक्शनाक जर 500 रुपया आसा शेड्या सेक्शनाक जाल्यार दुसऱ्या सेक्शनाक 700 रुपया. पूण हांगा जर गफलत जाली 500 जाले तर मागे 500 मारलो तेगे 300 मारलो तेगे 2000 मारलो तेगे 1500 मारलो ही एकॉमुलेटेड रेट नाशिल्ली. हे सगळे मनीस पळोवन करताले ऊस पडो तसो आहा हांगा. पूण जेन्ना हेणी हें प्रकरण चालू केलें हेणी तांकां सांगून धाडलें हाडलें कशें तेजेर पयलीं लक्ष केंद्रीत करपाक जाय. त्या गँगा हेणी हाडलें कशें तुमकां 1000 वयर टन मेळटलो 1000 वयर मेळटले त्या पद्दतीन बेश्टे येयले नाय ते बेश्टे येयले ना ते येयले कशें तांकां सगळे प्रोमिसीस दिले डेन आसाय तुमकां पयशे दिवपाची जबाबदारी आमची कॉन्ट्रॅक्टरांली तुमी फक्त शेतकऱ्यां फुडें वचपाचें तुमगे कडेन तुमी सांगपाचो. ह्या पद्दतीनी तांकां तेणी हाडलेले. असोच एक बरो पयलीं एन डी अगरवाल जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर म्हण आसलो सावथ गोवाचो कलेक्टर ताका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केल्लो गव्हर्मेंटान. तेणें साखरी महाराज म्हणून एकलो हाडलो जेन्ना तुका याद आसतली. तेणें धवे कपडे घालून आमकां बरें सामकें चित्र दाखयलें 250 रुपयान तुमगे ऊस मारून वयतलो ट्रक बिरक हाडटलो. ह्या एन डी अगरवालान तेगे सगळें भुलोवन ह्या एन डी अगरवालान ताका 4 कोटीची उमेद दिली हमी ऑथॉरिटी दिली. तेणें 4 कोटी गेलो आनी गेलो महाराष्ट्रान परत येयलो ना. तेन्ना आमी शेतकऱ्यांनी बोवाळ मारून लास्टा एन डी अगरवालान तेजेर FIR मारली महाराष्ट्रान आनी FIR मारतले तेणें पयशे रिटर्न केले. सो अशें हे हो आयतीन मास्करान म्हणटा साखरी महाराज जालो अक्षरस आरोप करतना ह्या पद्दतीन करतना तो साखरी महाराज जालो. कित्याक तो शेतकरी तो साखरी महाराज न्हू. पूण हांकां अशी बुद्धी कोणी दिल्यो कोणा लागून हेणी केलें. हांव एकमेव असो शेतकरी संघटनेच्या मिटिंगेक मंथली मिटींग जाताली संघटनेची गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेची मिटींग जाताली आनी त्या मिटिंगेक हांव आवर्जून आवाज उठयतालो की आमी हायकोर्टां या ऊस उत्पादक संघटनेन पिटिशन फायर करपाचें हायकोर्टाक आनी हायकोर्टा कडच्यान डायरेक्शन घेवपाचें आनी हायकोर्ट जें पळय कितें डायरेक्शन सरकाराक दिता त्या पद्दतीन आमी सरकारा फुडें जें उलोवपाचें. आज पर्यंत मागे आयकलें गेलें ना आनी हें कित्याक लागून सांगलें हांवें हायकोर्टाक वचपाक खूब प्रयत्न केलो. आज हायकोर्टान जर एक पिटिशन घालतलो सरासरी 50 ते 60 हजारांची पुंजी जाय पडटा
त्या पद्दतीचो आदोगाद अपॉयंट करचो पडटा. म्हाज्यान शक्य जालें ना. बाकी शेतकरी येयन जाले. हांवें संघटनेक कित्याक वच म्हणलेलो, हांवें संघटनेक एकच कामां वच म्हणलेलो की आमगेली ऑक्ट्री म्हणून जो पर टनाचे 1 रुपया संघटने वयता थ्रू संजीवनी सागर कारखाना. जर 50,000 टन जर आमगे ऊस कारखाना गेलो जाल्यार 50,000 रुपया संघटने मेळटाय पर टनाचे रुपयो. तेन्ना हांवें स्पेशली एक रेजोल्युशन घायलें इतर शेतकऱ्यांच्या सपोर्टाचेर की 10 रुपये करया, 10 रुपीज पर टन करया. 50,000 टनाचेर 5 लाख रुपये मेळटले. 5 लाखांचेर आमी एक पिटिशन घालया, हायकोर्टान PIL घालया. हायकोर्ट जें डायरेक्शन दिता त्या डायरेक्शना प्रमाणे आमी सरकारा फुडें उलोवया अशें हांवें सांगलें. हेणी आयकलें ना मागेलें. संघटनेचो एकूय मनीस रेडी ना जालो. संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हेणें एक आदोगाद काडलो ते वटीचो. ताका सगळे डॉक्युमेंट सगळें दिलें, पूण तेज्यांनी तें पिटिशन रेडी करपाक जालें गेली ना. सो संघटनाच हितून भितर दुबावीत अशी दिसली. कारण संघटना कित्याक दुबावीत दिसली? हे जेन्युइन क्वेश्चन आसा ते जर सरकार जर आयकना, सरकार जर अहोरात्र जर थंगा ऊस आमचो शेतकऱ्यांचो कल्टिवेशन बंद करपाक सोदता जाल्यार हायकोर्टा डायरेक्शन आमी घेवपाक जाय आशिल्लें. आनी तें घेयलें ना म्हणून आज ही परिस्थिती प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या येयली गेली. तेन्ना RCS मिनिस्टर गोविंद गावडेन आमकां सांगलें आपूण आख्खो प्लांट चेंज करता, 60 कोटीची गरज आसा. मुखेलमंत्र्यान सांगलें 60 कोटी दिले तुका चल. अशे पद्दतीची आमकां इन्फॉर्मेशन दिली गेली. पूण वस्तुस्थिती अशी आसा की हें सगळें करपाक तांकां कारखानो बंद करपाक जाय आसतलो. आनी ही पळय जी पळय तेणी आतां सिडी दाखयल्या 3600, 3400, 2800 ही सिडी न्हू, ती बांयक उडी मारपाची सिडी ती. आनी त्या आयतीन म्हणटाय ताका पोसपाची. हांव आरोप करता सरकाराचेर. ह्या पद्दतीन शेतकऱ्यांक पिळपाची तुमकां कोणेच रायट दिलो गेलो ना. तुमी जर तो संजीवनी सागर कारखान्याची बरी वेवस्था करतात जाल्यार ऑथेंटिकेट करपाक जाय. तुमी इथॉलिन प्लांट घाल म्हणून पोरू सामकें बरें सामकें सगळें केलें, फावंडेशन घायलें, हें घायलें. तुमच्या ना टेंडर फ्लोट करूंक जायना. कित्याक टेंडर फ्लोट केला तुमी अजुनी? टेंडर प्रोसेस तुमगे कित्याक डिले जालो? हां बरें, इथॉलिन जो प्लांट तुमी आतां थंय बसोवपाक ताका उसार रोस नाका? हां उसार रोस कसो काडपाचो? उसा घाणो घालपा थंगा? हां अरे इथॉलिन घालतले न्हू जाल्यार उसा बरोबर ताका रोसू जायो. आनी मोलायसी पासून इथॉलिन काडटाय. आनी जो रोस आसा तो खंय व्हरता तुमी? कोल्हापुरा व्हरतले, रेणुका व्हरतले, लैला फॅक्टरी व्हरून विकतले? हां खंय विकतले? सो ह्यो सगळ्यो गजाली पळय आसा ह्यो सगळ्यो वाऱ्या वयल्यो. आनी हेणी शेतकऱ्यां वाऱ्यार उडयले. सांगूंक सोदता की प्रत्येक मनीस आपले आपले उसाचे जे लुकसाण आनी जाला अशें चड कागाळ येता आनी वेळेवर पयशे मेळना. आनी समज तर कितें अती तितन कितें जालें जायत म्हणजे अटीन कितें घडलें जायत जाल्यार तो वेळेवर आपल्या पयशाचें आपल्या मेळपाक म्हणून कितें तरी परिपत्रक दिता, तेजी इन्क्वायरी जायना. हेजेर आमगे खंत आसा. आनी जर हे पयशे जर मेळ्ळे नाय कोणाकय आनी समज संजीवनी कारखानो तर स्टार्ट जालो ना, समज हेजेर आनी कितें तर बंधन आमच्या शेतकऱ्यांचेर अशें येयलें आमी सोंसून घेवपा ना आनी खपोवन घेवच ना. आमी आझाद मैदानाचेर आमी आमरण उपोशण करपाक आमी एकतर्फे निर्णय आसतलो आमचो सगळ्याच शेतकऱ्याचो. जे आमचे पळय कोणाक दुखणें आसा ते मनीस सगळे तयार जाले आहा. आनी ज्या शेतकऱ्यांक मेळपा खातीर जे आमकां सपोर्ट करता ते शेतकरी आमचे बरोबर आसा, तांकां आमी मेळटले. प्रशांत बाब आसा आमचे बरोबर खूब आसा आनी ते आमी वचोन ते आमी प्रत्येक मनशाक मेळटले. जेन्ना आमची पळय संघर्श समिती आसली पळय, धरणग्रस्त समिती आसली पळय न्हू, तेन्ना आमकां 3000 रेट आमकां पास केले. 3600 आमचे कडेन प्रूफ आसा. नाजाल्यार आमी मिडिया दिवंक शकता. मिडियान तर आमकां सांगलें तुमचे कडेन कितें प्रूफ आहा तो दी म्हणल्यार आमी दिताय. गव्हर्मेंटान प्रूफ कितें आसता दी म्हणल्यार दिताय. संघटनेन आमकां तर तुमचे कडेन कितें प्रूफ आसा जाल्यार आमी दिताय. कोणी तर आमचेर तर अन्याय करता तेणी तुजे कडेन कितें प्रूफ आसा जाल्यार आमी दिवपाक शकता. आमचे कडेन प्रूफ आसा. 3600 रेट. आज ही रेट ना आनी
इल्या कपात करीत पळय गेला ते शेतकऱ्यांक खूब त्रास जालाय. शेतकरी खंय डिफॉल्टर आसाय, शेतकरी खंय त्रासां पडले आसाय आनी ते जमणी फाल्यां तेंच्यो ते त्रासां पडून खंय हस्तक्षेप जावंक शकता हेजेर आमगेलो दोळो आसा, पूण हे आमी करूं दिवची न्हय. आमी लोकांक वेगवेगळे भागांनी वेगवेगळ्या सेक्शनांनी आमी डेलिगेशन धाडटले आनी त्या डेलिगेशना मार्फत आमी शेतकऱ्यां मदीं आमी आवाज उठयतले की आमी एक दिसासाठी आमी आझाद मैदानाचेर आमी एजिटेशन करतले. तेन्ना जितलो शेतकरी येतलो, एखाद्या वेळार हजारान येतले, एखाद्या वेळार 50 येतले, 100 येतले, 200 येतले, पूण जितले पळय कोण येतले तितल्यांक घेवन आमी एक दिसाचे बिफोर आमी मनसून लागचे पयलीं आमी आझाद मैदानाचेर एक दिसासाठी उपस्थित रावतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.